नमस्कार, पळया प्रोडंट खबरो। नित्याची पॉवर शॉर्टेज, शटडाउनान कुंकळे इंडस्ट्रीक गलगलाट, प्रोडक्टिव्हिटीचेर परिणाम, आयडीसीच्या कारभाराक उद्योजक विटले, सरकाराच्यो आयपीबीच्यो काणयो एक्सपोज। आयडीसीचो बोर्डूच जाग्यार ना, इंडस्ट्री हुमकळी, डिसेंबर 2016 जाल्ली बोर्डाची निमणी बसका, नव्या चेअरमॅनाक प्रोफेशनल सापडना, आयडीसीच्या कारभारान इंडस्ट्रीचे खळे। सोनची मायनिंग क्लस्टर रिन्यूअल करतना मायनिंग कंपन्यांकडच्यान बँक गॅरंटी घेवंक हायकोर्टाचो बावटो, पॉल्युशन स्टँडर्ड मेंटेन जायना जाल्यार बँक गॅरंटी सरकाराची। गिरीश तिसवाडीचो पर्रीकार बार्देसकार, गिरीशूच जिखतलो, काँग्रेसीचो दावो, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान इलेक्शनाक काडले बहुजन कार्ड, वाळपय महिला काँग्रेसीचो हेल्थाचेर मोर्चा। पेशंटाकडेन प्रसंगाक गरजेपुरती तरी कोंकणी उलोवचें म्हूण जीएमसीत राजभासा खात्याची भायल्या दोतोरांक कार्यशाळा, कोणाचे तकलेत गेली कितली कोंकणी, खासा रिपोर्ट। आनी डिस्कवर फुटबॉल बायला सर्त धुळेर स्टेडियमार सुरू, वेगवेगळ्या राज्यांतल्या बायलांच्यो मिक्स टीमी। नित्याची पॉवर शॉर्टेज, शटडाउनान कुंकळेच्यो इंडस्ट्रीक गलगलाक येवंक लागल्यात। लायटीचो यो वच नित्याचोच, प्रोडक्टिव्हिटीचेर प्रोडक्ट क्वॉलिटी वाट लागता, प्रोडक्शन सारखे जायना म्हूण कस्टमर तुटूंक लागल्यात, मशिनरी डॅमेज जाता, लायटीच्या कटकटींनी बिझनेसूच काबार जावंक पावला म्हूण कुंकळे इंडस्ट्रीज असोसिएशन बोवाळ मारता। सरकार मारता आयपीपी प्रपोजलांच्यो फटाश्यो। गोंयांत इंडस्ट्री हाडपाक फाटल्या 2 वर्सांत सरकार आयपीबी वरवीं 150 प्रोजेक्ट प्रपोजलां पास करून मेकळो जाला। मात ह्या उद्देगांक लायट, उदक, पार्किंग, मॅनपावर खंयची काय म्हूण सुरवातीसान बोवाळ। आतां कुंकळेच्या उद्देगांनी सरकाराचे आयडीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज केलां। एका जुलय म्हयन्यांतूच इंडस्ट्रीवाल्यांची पॉवर सप्लाय सारको नाशिल्ल्यान 126 वरां फुकट गेलीं, म्हणल्यार दिसाक 4 वरां। There are other problems. Water supply is not continuous. We are getting maybe 6 hours, 8 hours supply. But compared to power, everything has, roads are not so great. But compared to power, everything has gone into the back burner. Since 99, we are suffering with power. Earlier there was an issue wherein the power guzzling units used to take the power, and then we had this thing which was sorted out in due course of time. But after that, over a period of time, the situation today is such that we have gone from bad to worse. Total power situation, we have lost close to exactly 126 hours in 1 month of July. 126 hours in the 31 days of July. And this includes 71 trippings in a day, in overall in the month, 71 trippings. And so on an average, if you take out for over a 30 days period, it works out to 4 hours on an average per day. If we lose power at 4 hours per day, how do you expect an industrial unit to function? Today, our products are getting deteriorated, our equipment is deteriorating, our product quality is suffering, our yields are being affected, so our costs are increasing because of continuous shutdown. On top of that, our the equipment, as I said, is already deteriorating, and then our market is getting affected, most importantly. Customers have lost faith in us, and because of that, many of the smaller units, the bigger units are suffering. They are taking a hit in losses. Smaller units are on the verge of getting closed down. The first step that may happen in this thing will be that some of the units may retrench their labor, which will be a loss to the society. Then we will have some units closing down, and the entire productivity loss because of the power supply failure is a loss not only to the industry, not only to the state, it's a national loss. सरकारान ह्या असल्या उद्देगांचो प्रश्न खंय पयलीं तडीक लावचो। We have returned to executive engineer, we have returned to chief engineers. Earlier also we have returned to power department.
we have approached through Goa State Industries Association. Now we have taken that step also. We have requested Goa State Industries Association, of which even I am an executive member. We have requested the president to take initiative and help us in solving this problem, which they have said that they will cooperate. But till the government decides that this has to be solved, this problem will not be solved. IPBन पास केल्ले 150 उद्देग फाल्यां सुरू जाले जाल्यार तांचे लायट, उदक आनी मॅन पावराचें कितें जातलें ताचो अदमास कुंकळेच्या परिस्थिती वयल्यान येवंक पुरो. सरकार आनी IDCक एक्सपोज करपाक आनीक कितें जाय? प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. IDCचो बोर्डूच जाग्यार नाशिल्ल्यान इंडस्ट्री हुमकळ्ळी. गणेश गांवकारान डिसेंबर 2016 घेतली बोर्डाची निमणी बसका. उपरांत 8 म्हयने बोर्डाची मिटिंगूच ना. इंडस्ट्रीचे 51 प्लॉट ट्रान्सफराचे अर्ज दाळाक पडल्यात. बीजेपीचो आमदार ग्लेन टिकलोक एप्रिलांत बोर्डाचो चेअरमॅन केलो, मात प्रोफेशनल मनीस घेवन बोर्ड नेमपाक ग्लेनाक फाटले 4 म्हयने जाले जमना. IDCच्या असल्या कारभारान इंडस्ट्रीचे आनीक वेगळें कितें जातलें? सरकार आनी IDCचो कारभार कसो चल्ला ते कुंकळेचे इंडस्ट्रीची परिस्थिती पळयल्यार कळटा. कसलेच इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार ना. IDC फक्त नांवाक. फाटले 8-10 म्हयने IDCचो कारभार पळयल्यार परिस्थिती क्लियर. सध्या इंडस्ट्रियल प्लॉट ट्रान्सफराचे अर्ज तुंबल्यात. आदलो चेअरमॅन गणेश गांवकारान घेतिल्ली ती मिटींग निमाणी. गणेश गांवकारान डिसेंबर 2016 घेतिल्ली बोर्डाची निमाणी बसका. डिसेंबरा उपरांत वेंचणुको जाल्यो तेन्ना गणेशान चेअरमॅन पद सोडलें. नव्या सरकारांत ग्लेन टिकलो एप्रिलांत IDCचो चेअरमॅन जालो. मात IDCचेर प्रोफेशनल बोर्ड नेमप ग्लेनाक जमूंक ना. IDCचे चडशे मेंबर आसता ते एक्स ऑफिशियो. फक्त 2-3 प्रोफेशनल बोर्डाचेर घेवचे पडटात. डिसेंबरा सावन आतां मेरेन 8 म्हयने जाले बोर्डाची मिटींग ना. बोर्ड नाशिल्ल्यान प्लॉट ट्रान्सफराचे 45 अर्ज खातात धूल. IDC प्लॉटाचें राजकारण वेगळें. खूब जाणांनी IDCचे प्लॉट घेवन वापरी नासतना दवरल्या. कांय प्लॉट तर फाटलीं 12 वर्सां वापरी नासतना दवरपाचे रिकॉर्ड आसा. उद्देजकांक दिल्ले 22 प्लॉट वापरी नासतना पडून आसात. 2 प्लॉट 12 वर्सां जालीं, 6 प्लॉट 10 वर्सां जालीं वापरी नासतना आसा. 2005 दिल्ले 2 प्लॉट वापरी नासतना पडून आसा. 2007 दिल्ले 6 प्लॉट वापरी नासतना पडून आसात. 2008 3 आनी 2009 दिल्लो 1 प्लॉट अजून वापरी नासतना पडून आसा. 2010 दिल्ले 4 आनी 11तले 5 प्लॉट वापरी नासतना आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सोनची मायनिंग क्लस्टर प्रकरणात रिन्युअल करतना सरकाराक मायनिंग कंपन्यांकडच्यान बँक गॅरंटी घेवंक हायकोर्टान मान्यताय दिल्या. पर्यावरणाविशींचे सेफ्टी स्टँडर्ड सांबाळपाची जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांची म्हूण कोर्ट म्हणटा. कंपन्यो पॉल्युशन स्टँडर्ड मेंटेन करूंक जमना जाल्यार सरकारान तांची बँक गॅरंटी वापरची म्हूण कोर्टान ऑर्डर दिल्या. सोनशी मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचे पोल्युशनाचो इश्यू जाले उपरांत रस्त्यार आयिल्ल्या गांवच्या लोकांक पुलिसांनी भितर उडयले आनी हायकोर्टान प्रकरणाची आपूण जावन दखल घेतली. ताचेर एका स्वेच्छा जनहित याचिकेचेर सुनावणे वेळार हायकोर्टान सरकाराक सोनशी मायनिंग क्लस्टराचे रिन्युअलाचेर म्हत्वाचो निर्णय दिला. ह्या वाठारांतल्या मायनीचे कन्सर्न टू ऑपरेट रिन्यू करतना कंपन्यांकडच्यान बँक गॅरंटी घेवंक हायकोर्टान मान्यताय दिल्या. पोल्युशन कंट्रोला खातीर सरकारान कंपन्यांकडच्यान बँक गॅरंटी घेवपाची तयारी दाखयिल्ली. पर्यावरण आनी पोल्युशना विशीं सेफ्टी उपाय करूंक कंपन्यांक जमना जाल्यार ती बँक गॅरंटी सरकारान विड्रॉ करची म्हूण कोर्टान निरीक्षण नोंद केला. सोनशीच्या पिडीत लोकांक उदका पुरवण सारकी जावंक जाय म्हूण कोर्टान म्हणलां. मायन्स खात्याकडच्यान पर्यावरणा विशीं सेफ्टी उपायाचेर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मायन्स ब्युरोचो सल्लो घेतला. ब्युरोनूय कांय शिफारशी केल्यात. कोर्टाच्या निर्देशा बरोबर सरकाराक ह्यो शिफारशी लागू करच्यो पडटल्यो. सोनशी मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचे प्रकरणात कोर्टान लक्ष घाल्या उपरांत सोनशी वाठारांतलें पोल्युशन कंट्रोल करूंक सुरू केल्ल्या उपायाचेर हायकोर्टान समाधान उक्तायलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.